आगाराडे रावता ते आगार दोशी ते आमचे आगार आहात त्याचे मध्ये देगेकूच आमचे ते घर आहात हे आता ते भाडकारांनी ते आता कोण कंपनी विकल्याक हे म्हणटात ते आणि त्यांच्यानी आता माझ्या घराक माझ्या आता आजो मेलो बापूय मेलो आता हांव मारपाचो आहा तेचेर आता त्यांच्यानी ती माझी इल्लिगल म्हणून पंचायती कंप्लेन दिली आणि पंचायतीन म्हाका नोटीस काडल्या ते पुरोवन हॉटेल बांदूंक आनी कितें तरी तेंचो हे आहा भेद आहा असो तरी दिसता म्हणून हे आता ऑब्जेक्शन घेतलां सगळे टॅक्स फारीक करता ओल्ड प्लानार आहा सगळे हेचेर आहा तरी आसतना तेंच्यांनी आता म्हाका खंयच्या हेतून नोटीस काडल्या ती हांव नकळो गेली 15 दिसां पयलीं हे हेंकांय खबर नासली की बाबा हे शेत आपलें सगळें भाट तांणी देसायन आपल्या भाटकारान विकलां म्हणून तांणी तळ्याचे सायटीक हांगा तेजें घर आसा हे तळ्याच्या सायटीक हो बांद बांदपाक स्टार्ट केलो आनी हें जेन्ना घातलें तेन्ना जो मास्केरांसाक कळ्ळें की आमची जागा कोण तरी विकत घेतली म्हणून 7 तारखेक तांणी ऑब्जेक्शन घेतलें 7 तारखेक तेज्या लक्षांत येयलें ह्या डिसेंबराच्या ऑब्जेक्शन घेतल्या उपरांत तांणी हें ऑब्जेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पंचायत BDO मामलेदार WRD पेडणेम ऑफिस आयज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पेडणे ऑफिसांक दिल्या बरोबर एक इन्फॉर्मेशन येयलें की ही प्रॉपर्टी KTC रिकम प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन घेतला आनी ही सगळी एरिया CRZेडान येता सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचो डिमांड आसा ही ताबडतोब जी माती घातल्या ते मातयेक आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन घेवन स्टॉप ऑर्डर नोटीसय आमी काल मेळयल्या स्टॉप ऑर्डर नोटीस डेप्युटी कलेक्टराची आमकां आसा हे जे कलकत्त्या सारके कंपन्यो दिल्ली सारके कंपन्यो येवन गोंयान कुळांचो जर प्रॉब्लम क्रिएट करत आसा जाल्यार सरकार न्हिदला काय जागो आसा तेच कळना आमचो ह्या फुडें सरकारा कडेन डिमांड आसा ज्या सगळ्या पेडण्या त्या काणकोण मेरेन कुळांचे जमिनी आसात ते सगळे मामलेदारान आपले मनीस धाडून सगळ्या जमनीची रिसर्वे करची आणि कुळांच्या जमिनीचे सनद आमच्या नांवार करची कुळांची कारण हे जमिनी सगळे कुळांचे म्हणून सनद तांणी आमच्या नांवार दिवची ह्या लढाय खातीर हे सरकार हे सगळे गजाली करून दिवच्या खातीर कुळमुणकार संघर्ष समितीचे ह्या फुडें आंदोलन सुरू उरतलें